पेट्रोलिंगच जायना हे रजाव तुका पडटा Can I make a point? I will tell you कसले फोटिंग ते आता सांगत तुका जेन्ना इतले चोरी जाताले I have taken statistics of 3 years. I have found that the statistics have not changed even smallest bit. I'll tell you one more thing. आणि जेन्ना आमगे चोरी जाताले तेन्ना मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसतना सांगतालो हेंका हप्तयताय तेका लागून चोर हे चोरताय कितू हप्तयतालो आता हांव विचारता तुकडे कितू हप्तो तुमकां खंय रे म्हण सांग न्ही मरे आतां परत कित्याक हें हांवें म्हणलो ना हें तेणें म्हणलें तेंच सांगता हांव कितले हप्ते तुमकां वयताय दिसा 4 चोरी जाताय आख्या गोंयांत स्टॅटिस्टिक्स काडून चोय 1450 पर इयर जालो फाटली 3 वर्सां चोरयेची आणि हाजी केसी इनफॅक्ट कमी जाल्यात हे पण रिकॉर्ड्स आसात पण ज्या तरेन हे रिकॉर्ड्स आसात पण पर्संटेज आणि जर रजिस्ट्रेशन पळय उलयता न्ही जाल्यार 1 लक्षान हाडून दिता हांव जिवंत प्रूफ आसा म्हजे कडेन खुबशे लोक येतात खंय तरी अमूक हांव नांव घेना अमूक पोलीस स्टेशनाचेर केस रजिस्टर करूं ना त्या वेळाचेर आमी कोणाक तरी सांगताले अरे बाबा त्याची केस कित्याक रजिस्टर करूं ना काय म्हणून पण ज्या वेळाचेर भारतीय जनता पार्टीचें सरकार आयलें एक भय नांवाचो एक चीज तयार जाली तुका सांगता वचक तयार जालो त्या वेळाचेर पोलीस स्टेशनाचेर केसी रजिस्ट्रेशन प्रमाण वाडलें आतां बायलां किंवा कोणी लोक भिनात बारीक आम आदमी केस रजिस्टर करपाक भिनाता पयलीं भितालो हे भिवन येताले तांकां तुमकां फोंडां घालतले तुमकां त्रासांक घालतले तो सांगता की जे चोर पयलीं आशिल्ले चोर आतांय आसात पयलीं आसतना तुमी म्हणटाले की ते परत एकदां उलोवपा सोंपें मुंगे पोलीस स्टेशन सांग तुका हांव आयज पासून चॅलेंज मारता पयलीं 5 वर्सां आनी हे 5 वर्स पासून एक पर्यंत ऑफेन्स सांगून कोण रजिस्टर करून आसा जाल्यार दाखय कापास्ताय खंयचे मायणा कुर्तोरी पोलीस स्टेशन दाखय तूं म्हाका सांग एक चोरी कोण नासतना दवरल्या रजिस्टर म्हाका दाखय तशें जाल्यार तुजे मायणा पोलीस स्टेशनाचोच डिटेक्शन रिकॉर्ड आनी ते धरलेले ते काडून दाखय मागीर ते तुजे हातून जर पडटा जर तुगेले पोलीस आयकतात काय पोलीस आयकना तूं फोन करता हांव फोन करिनाच केन्नाच कोणा रजिस्टर कोण हांव करिना चोर पयलीं आशिल्ले चोर आतांय आसा पयलीं चोर आशिल्ले तेन्ना म्हणटाले की हप्ते पावयतात डोंट सी पयलीं चोर आशिल्ले तेन्ना म्हणटाले की हप्ते पावयता आतांय चोर हप्ते पावयतात परत एकदां हांव सांगता की पोलिसांची संख्या ह्या फाटल्या 3-4 वर्सांनी इतली सकयल देंविल्ली आसा पोलीस नवे भरती नवे PSI भरती आनी कॉन्स्टेबलाचे प्रमोशन दिवन तांकां फुडें व्हेल्ले आसा ते पोस्ट खाली जाल्ले आसा आतां 698 पोस्ट भरपाचे आसा 165 PSI ते येवपाचे आसा हे सगळे जाग्यांनी जेन्ना बरें म्हाका एक सांग हांव एक प्रश्न विचारता त्या प्रश्नाचें पयलीं उत्तर दी तूं आतां आमदार आसा तूं स्टॅटिस्टिक्स सांगता तूं स्पोक्सपर्सन आसा म्हाका पयलीं 3 वर्सांचे कितले रिटायर जाले ते स्पोक्सपर्सन दी सॉरी पोलीस कितले रिटायर जाले ते सांग गेले वर्सा कितले रिटायर जाले ते सांग गेले वर्सा कितले मेले ते सांग ड्युटेर आशिल्ले पोलीस मेल्ले आसा ड्युटेर आसतना पोलीस रिटायर जाल्ले आसा हांव उलयता ते पयलीं आयकून घे दीस आर नॉट एक्सक्यूजीस जर राव हांव म्हणटा की फाटल्या लीव असायड मनोहर पर्रीकराचे 1 वर्स फाटले काड सायडीन दवर आनी फाटली 7.5 वर्सां पोलिसांची संख्या कितली ताज्या काँग्रेसीच्या रिजिमान सरकारा कडेन आशिल्ली काड स्टॅटिस्टिक्स राव कितली आशिल्ली त्या वेळाचे होम मिनिस्टर त्या वेळाचे मुख्यमंत्र्यां कडेन बाबा एक्स पुलीस आशिल्ले मागीर आतां जेन्ना चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर जाले फाटले म्हणजे 2010 2011 मेले रिटायर जाले 2012 ना जाले ह्या सगळे हातून भितर तांचे परस कमी पोलीस तुमकां मेळ्ळ्या मेळत न्ही Can I make a point? I'm making a झाले point. न्ही अरे बाबा संख्या कमी आहा सी ज्या वेळाचेर तुमच्या हातान सत्ता आशिल्ली त्या वेळाचेर पोलिसाचें अपग्रेडेशन करपाची गरज आशिल्ली तांचे खंय तरी मानसीक हें आसा पळय न्ही तें तांचें घटसाण हाडपाची गरज आशिल्ली तें जालना ताचे परिणाम तुमी भोगता आनी ते परिणाम भोगतात पण बरोबर विजावीस त्या बरोबर आंकडोय कमी करून दिल्लो आसा अरे म्हाका एक सांगता म्हज्या हातान 500 रुपये दी आनी बिझनेस कर म्हूण सांग तेन्ना बिझनेस जाता रोखडा दुसरी धाडटा आनी 100 रुपये दी आनी बिझनेस करता 2 वर्सां जो तर एक पोस्ट हा रिटायर जाल्लो सगळे पोस्ट इट हॅज गॉट 2 इयर्स हे हा इलेक्शन हा तुका भरपाक
अरे तू who stopped you from filling the post? You had 1 year of rule, man. तिजोरी काबार केली तिजोरी काबार केली. तू किस सांगत तिजोरी काबार केली? जेन्ना मनोहर पर्रीकारान आमकां लास्ट टाइम गव्हर्नमेंट दिला तेन्नाय तिजोरी काबार केलेली. त्यांना तू किती उलयता दामो? अरे तू रियल तेदोणा आता गाणे को सांगो तुका 2075 करोड तिजोरीन दवरून सरकार दिला. बरें सोंपें तुमकां सोय जाल्या कितें उलयन लोकांक फोडोवपाचें ते दीस गेले. आज परिस्थिती सच्ची परिस्थिती कितें सांग. तू कितें म्हणटा की तांचे पैसे आसा सगळें आहा तरी आसतना ते करनात. तशें न्ही हांव कितें म्हणटा दिता who stopped you man? Law and order is priority man. All those schemes are not priority. What the state wants is a priority. Law and order is a priority. Is it not priority for you? Is it your doors which is priority for you? I'm asking you पहिलो प्रश्न विचारता. PSI चे पोस्टा खातीर ऍडव्हर्टाइजमेंट जाल्या काय ना? कॉन्स्टेबल ड्रायव्हराच्या पोस्टाक हे इंटरव्यू चालू आसा काय ना? आणि कॉन्स्टेबलाच्या पोस्टाक इंटरव्यू चालू आसा काय ना हे तू सांग पहिले. बरें लास्ट म्हाका एकच हांव घेता उत्तर घेता. एकच सोंपवचे पयलीं म्हाका सांग तू एक मान्य करता की 1 वर्सा भितर जितली स्पिडीन काम जावपा जाय आशिल्लें तितलें जालें ना म्हणून. अरे तो चिखल इतलो आसा तो चिखल इतलो काडपाक तरी जाय न्ही. तुम्ही 1 वर्सान कितें सामकें आतां चिखल काडलो ना चालू आसा आणि केलं कितें ट्रकां ट्रक लोड आसा ते. बरें आरेक लास्ट सांग तुका सरकार करना मुद्दम करना अशें दिसता? सरकाराची इंटेन्शनाचेर डावट आसा काय तांगेले प्रायोरिटीज चुकल्या अशें दिसता? परिवर्तन कितें प्रायोरिटीज चुकल्यात काय इंटेन्शनाचेर डावट आसा? प्रायोरिटी इज टोटली चुकले. हांव सांगत तू कित्याक सांगता इतलें परिवर्तन प्रॉमिस केल्लें दॅट द वेट कॅनॉट बी टेकन. So it is falling this side. Once it falls this side, it is taken this side. Once it falls this side, it's taken that side. So that balancing act is putting the whole haywire. And one second, आणि that is बेस्टेज चिकोल म्हणटा. अरे परिवर्तन झालें 1 वर्स काबार झालें. Stop talking about the चिकोल. Okay. And do what you are supposed to do. सामको वेळ सोंपला. लास्ट फायनल आणि कितलो चिकोल आसूं one more point कितलो चिकोल आसूं तुगे कॅपॅसिटी दी. You are man of substance. You are set to do. You have to do it. जर 1 वर्सान जर सगळ्यो गोष्टी जायना म्हणून सांगनाल्या. ओके 1 वर्सान जर तुम्ही म्हणटात की सगळ्यो गोष्टी जाग्यार पडटल्यो म्हणून सगळे चिखल काडपा पासून नवे हाडप जाल्यार 7.5 वर्सान कित्याक कांय जाग्यार पडूना. जायना म्हणून आणि 5 वर्सान कांय कंप्लीट वेळ सोंपला. इतल्याच्यान दाखयता खूप हिटेड डिबेट जाल्या. CCP आणि लॉ अँड ऑर्डर दोन्ही ज्वलंत प्रश्न आशिल्ले. तुम्ही दोघी जाण आयले आणि भासाभास केली. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.